नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माई भोगाचो येवकार. गोवा टॉप 25च्या ह्या बुलेटिनान हांव संजना तुमकां येवकार दिता. नदर मारुया आयच्या टॉप 25 खबरांचेर. शॉर्ट सर्किट जावन ट्रकांक उजो लागूंक ना. विमानतळाचें काम करपी कामगारांनीच हो उजो लायिल्लो आसूं येता असो दुबाव लासून गोबर जाल्ल्या ट्रक धन्यांनी उक्तायलो. ट्रकांक कित्याक उजो घातलो हाची जाप विचारपाक गेल्ल्या ट्रकांच्या धन्याक गेटी भायरूच आडावन धरिल्ल्यान ते बरेच चाळवाल्ले. सोनसड्याची 7:30 सोंपन सोंपना. कोयर सांठोवन दवरिल्ल्या सोनसड्या वयल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची एक बाजू शेनवारा कोसळ्ळी. वंट कोसळिल्ल्यान सगळो कोयर सकयल पडला. श्रमते परस चड कोयर कोंबून दवरिल्ल्यानूच प्रकल्पाच्या एका सायडीचो भाग कोसळिल्ल्याचे लोक उलयतात. कोयराक उजो लागपाचे प्रकार चालूच आसतात. ते भायर हळशिकावण्या वासाक लागून ह्या वाठारांत रावपी लोकांक बरोच त्रास जावपाक लागला. नव्या मोटर वाहन कायद्याची 1 एप्रिला सावन अंमलबजावणी जातली. वाहतूक नेमांचे उल्लंघन केल्यार आता पयली परस 10 पटीन चड दंड भरचो पडटलो. वाहतूक खात्यान हे विशीं नोटीस जारी केल्या. ओशेल शिवोची उदका समस्या जाग्यार पड मेरेन 5 परस चड फ्लॅट आशिल्ल्या इमारतीक नळ जोडणी खातीर पंचायतीन ना हरकत दाखलो दिवचो न्हय अशी सुचोवणी आमदार डिलायला लोबोन केल्या. पंचायत कार्यालयान उदका समस्याचेर चर्चा करचे खातीर थळावे लोक आनी उदका पुरवण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची जोड बसका जाली. दक्षिण पश्चिम रेल्वे प्राधिकरणाचो दुपेटीकरण प्रकल्प फुडें व्हरतना उडी बेलाबाय हांगासरली घरां सुरक्षीत उरची हे खातीर शेनवारा ह्या वाठाराची पळोवणी जाली. थळावो आमदार दाजी साळकार, दक्षिण पश्चिम रेल्वे प्राधिकरण मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांनी ही पळोवणी केली. पेट्रोल आनी डिझेलाच्या दरांत सेगीत चवथे दिसा 80 पैशांनी वाड जाल्या. हे दरवाडीक लागून गोंयांत सध्या पेट्रोल ₹98.22 जाल्यार डिझेल 89 प्रति लिटर जाला. हो दर वास्को शारांतलो आसा. येरादारी खर्चाक लागून मडगांव पणजे हांगाच्या दरांत मातसो फरक आसतलो.
साळगांवां शुक्रारा राती कडेन होमखण जालो. होमखण पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. दर वर्सा शिगम्याच्या 9व्या दिसा हो होमखण जाता. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसाय फुडली एक्शन कितें घेतलो असो प्रश्न सगळ्यांक पडला. फुडारांत आपूण लोकांच्या प्रस्नांक न्याय दिवपाक पावतलो काय कितें असो दुबाव व्यक्त करीत विजय सरदेसाय आतां लोकांक विचारून आपलो राजकीय फुडार थारायतलो अशें सांगलां. विजय काँग्रेसीचेरूय पिकार आसा. कोरोना वासिना दिवपाचे मोहिमे खाला काणकोण सामाजीक भलायकी केंद्रा वतीन काणकोण तालुक्यांतल्या 12 ते 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक कोरोना वासीन दिवपाक शेनवारच्यान सुरवात जाता. 8 एप्रिल मेरेन हे काम चलतले. 26 मार्चाक श्री कात्यानी बाणेश्वर विद्यालय पणसुले हांगा सकाळी 9 ते 11 मेरेन तर सोमारा 28 मार्चाक सेंट टेरेजा हायस्कूल चावडी हांगा सकाळी 9 ते 11 मेरेन. श्री मल्लिकार्जुन विद्यालय 4 रस्ता सकाळी 11:15 ते 12:30 मेरेन. मंगळारा 29 मार्च सेंट सेबेस्तियाओ लोलये सकाळी 9 ते 10:30 मेरेन आनी हेर स्कुलांनी वासिना जातली. शुक्रारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण सामकें उणें जालां. 2 वर्सां उपरांत पयलेच फावट सोमारा एकाय कोरोना केसीची नोंद जावंक ना. शुक्रारा 539 चांचण्या उपरांत एकूण दुयेंती मेळ्ळे ना जाल्यार 2 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.42% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,253 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,369 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 54 सक्रिय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,166 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले जाल्यार 31,418 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. मुस्लिम वाडो दिवचले हजरत अब्दुल शाह बाबाच्या दर्गाच्या हुरूस उत्सवाक शुक्रारच्यान विंगड कार्यावळी सयत दबाज्यान सुरवात जाल्या. शेनवारा राती कवाली जावन ह्या उरुसाची सांगताय जातली. उरुसा निमतान शुक्रारा सांजे दिवचल शारांत संदल मळ्यार मिरवणूक काडली. मिरवणुकेक मुस्लिम भाव व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्ले. गोयच्या साश्ट मालांतली श्री सातेरी सहकारी दूध वेवसायीक संस्था हांकां डेरी सहकारी वर्गान इनाम फावो जाला. राष्ट्रीय सहकारी विकास संस्था प्रादेशीक 2021चो बेस बरें काम केल्ल्या सहकार संस्थांक पुरस्कार दिता. हातूंत गोयच्या श्री सातेरी सहकारी दूध वेवसायीक संस्थेक गोयच्या सहकारी मळार दुसरें इनाम फावो जाला.
बिंब परिवारान मार्चाचे 23 तारखेर आयोजित केल्ल्या बिंब अस्तुरी कर्तृत्वोत्सव या कार्यावळीत डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर हांका बिंब अस्तुरी 2021 आणि प्राध्यापिका प्रशांती तळपणकर हांका बिंब अस्तुरी 2022 हो पुरस्कार दिवन सन्मानित केले। या कार्यावळीत मानाची सोयरी म्हूण हाजीर आशिल्ल्या शिवोलीची आमदार डिलायला लोबो हांचोय सत्कार जालो। गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नाईक आणि ज्येष्ठ साहित्यिक आणि उद्योजक दत्ता नाईक लेगीत या वेळार हाजीर आशिल्ले। पेडे लोलयेच्या दिलीप सतरकाराचेर बेरेस्तारा बिबट्यान हल्लो केलो। या हल्ल्यात सतरकाराक बरीच दुखापत जाल्या। उपचारा खातीर ताका काणकोणच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत भरती केला। आपल्याक सुण्याक भोंवपाक घेवन वतना बिबट्यान तांचेर हल्लो केलो। काणकोणच्या गांवगिऱ्या वाठारांत बिबटे वाघाचो वावर वाडला, ताका लागून थळाव्या लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाला। रान खात्यान ह्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला। वीज दर सवलत घोटाळो प्रकरणाची सुनावणी 31 मार्चा मेरेन फुडें धुकल्ल्या। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विन्सेंट डिसिल्वा हांच्या न्यायालयात बिरेस्तारा सुनावणी जाली। जुंता हाऊसाची सामकी चवथिकाय जाल्या। जुंता हाऊसान कितलीशीच सरकारी ऑफिसां आसा अशें हांसूनय फुडली कितलीशीच वर्सां जुंता हाऊसाचे दुरुस्ती कडेन कोणेच लक्ष दिल्लें ना। हे बिल्डिंगेक जायते कडेन वेरो गेल्यात। पावसाच्या दिसांनी जाल्यार सरकारी ऑफिसांनी उदक गळटा तेन्ना एकाद्री वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान हे बिल्डिंगेच्यो दुरुस्ती कडेन लक्ष दिवचें अशी मागणी हांगासर येवपी लोक करतात। विधानसभा वेंचणुकी उपरांत गोंयांत तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी एका फाटोफाट एक राजीनामे दीत आसात। तृणमूलाचो सरचिटणीस विजय पैन शुक्रारा आपल्या पदाचो आनी मुळाव्या वांगडी पदाचो राजीनामो दिलो। गोंयांत तृणमूल काँग्रेसीक आवय बापूय ना अशें कारण दिवन ताणें आपल्या पदाचो राजीनामो दिलो। वास्को शारांत सरकारची 17 वेगवेगळी कामां अर्दवट रितीन उरला तर कांय कामां सुरू जावपाच्या मार्गार आशिल्ली पूण कांय कारणांक लागून ती कामां पुराय जावपाक शकली ना। ही उरिल्ली कामां सद्याचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हाणें गोंय राज्याच्या सहकार्यान पूर्ण करची अशी मागणी आदले आमदार कार्लोस आल्मेदा हाणें केली। तशेंच 17 कामांतली 3 कामां मोठ्या प्रकल्पाची कामां आसून तातूंत सल्लागार सुद्दां नेमिल्ले आसून ती कामां पयलीं हातान घेवची अशी मागणी वास्कोचे आदले आमदार कार्लोस आल्मेदा हाणें रवींद्र भवनात आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केली। ह्या वेळार तांच्या बरोबर ॲडव्होकेट मेल्विन वाज, मेले नारोलकर हाजीर आशिल्ले।
कुडचडे सावड्डेच्या लोकांक उदकाच्या बिलांचो प्रश्न उप्रासला। पयलीं उदकाची बिलां कमी येताली, आतां 6 म्हयन्यांनी एकदाच बिलां आयल्यात आनी लोकांक परवडचे परस चड बिलां येतात। एका वटेन सरकारान फुकट उदक दिवपाचें सांगलां, जाल्यार दुसरे वटेन कुडचडकारांक भरपूर बिलां येतात। ती बिलां सारकी करून दिवची आनी बिलां म्हयन्याच्या म्हयन्याक धाडची अशी मागणी कुडचडच्या लोकांनी केला। धावेच्या भुरग्यांक गणित आनी विज्ञानाच्या पेपरांक 15 मिनटां चड वेळ दिवपाचो निर्णय गोंय शालांत मंडळान घेतला। एप्रिलांत सेकंड टर्मची फायनल परीक्षा जातली। मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी ही माहिती दिली। डिसेंबरांत जाल्ल्या फर्स्ट टर्म परीक्षे वेळार कठीण प्रश्नांक जापो दिवपाक भुरग्यांक चड वेळ दिवपाक जाय आशिल्लो अशी प्रतिक्रियाय कांय शिक्षकांनी उक्तायिल्ली। ऑनलायन माध्यमाक लागून भुरग्यांक त्या वेळार चड वेळ मेळूंक ना। शुक्राराक गडगड मारून पावस पडू येता, हवामान खात्याच्या अदमास उक्तायला। कांय कडेन कमी अदीक प्रमाणात पावस झडटलो। वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो। फुडल्या 4 दिसांनी चडावत तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसान वाड जातली। उटा संघटनेच्यो 3 मागण्यो भाजपा सरकारान पुराय करच्यो अशी मागणी उटा संघटनेन मडगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केली। अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण, शेड्युल्ड एरिया आनी ट्रायबल कावन्सिल ह्यो 3 मागण्यो भाजपा सरकारान पुराय करच्यो अशें उटाचें म्हणणें। ह्या वेळार प्रकाश वेळीप, विश्वास गावडे, सतीश वेळीप, दुर्गादास गावडे, रोमाल्डो फर्नांडीस आनी मोलू वेळीप हजर आशिल्ले। मालमत्ता आनी लग्नांतल्या वादांतल्यान विनायक चंद्रकांत देसाय हांचें अपहरण करून ताका जिते मारपाची धमकी दिवपाचो प्रकार मेर्शे हांगा मंगळारा रातीं घडलो। पोरणे गोंय पुलिसांनी ह्या प्रकरणांत 7 जाणांक अटक केल्या। अपहरणाचो हो प्रकार मेर्शे हांगा नार्वेकर बिल्डिंगे कडेन जालो। दुपावितांनी फिर्यादी विनायक देसाय हाका ताच्याच मारुती अर्टिगा गाडयेंतल्यान अपहरण केलें आनी ताका दोनापावला एके कुडींत बंद केलें। उपरांत ताका मारपीट करून जिते मारपाची धमकी दिली। बुधवारा सकाळी पोरणे गोंय पुलिसान कागाळ करतकूच तांणी दुबावितांक अटक केली। तीन एप्रिलाक जुवारी पुलाच्या ड्रॅग पातळीची नोंद आनी तपासणी करपाच्या कामा खातीर सकाळी 6 ते 9 वरां मेरेन पूल सगळे तरेचे येरादारी खातीर बंद आसतलो। ह्या काळान अवजड येरादारी बोरी पुला वटेन वळयतले। प्रवाशी आनी हलक्या वाहनां खातीर कुट्टाळी आगशी अशी फेरीबोट सेवा आसतली।
गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत शिगम्याची वेगवेगळी परंपरा पळोवंक मेळटा। कांय कडेन धार्मीक संस्कृतीक एकचाराचें दर्शन घडोवपी शिगमोय पळोवपाक मेळटा। मोरजेचो चोर शिगमो हो एक आगळो वेगळो परंपरेचो भाग। गोवा टॉप 25 च्यो ह्यो खास खबरो हांगाच सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।